ठाणे पंचायतींतल्या सुर्ला गांवांत फाटल्या 3 दिसां सावन लायट नाशिल्ली। ताका लागून थळाव्या लोकांनी शुक्रारा वाळपय वीज कार्यालयाक भेट दिवन हे संबंदान खर तिडक उक्तायली। जो मेरेन वीज पुरवण जाग्यार पडना तो मेरेन थंयच बसून रावपाची शिटकावणी लेगीत तांच्यांनी दिल्ली। हाची गंभीर दखल घेवन वाळपय वीज कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या संदर्भात ताकतिकेन हालचाल करून वीज वाहिन्यांची दुरुस्ती काम हातांत घेवन शुक्रारा मध्यराती मेरेन वीज पुरवण सुरळीत केली। मजगतीं ठाणे ते दिवे ह्या वाठारांतल्या रानांतल्यान वचपी विजेच्यो सरयो पोरण्यो जाल्यात। ताका लागून परतून वीज पुरवण खंडीत जाता। हाचो वायट परिणाम रिवे, गोळावली, दोंगुल्ली, सुर्ला गांवांचेर जाता। ताका लागून ह्या गांवांक बंच केबल वरवीं वीज पुरवण करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या।